विश्व कोंकणी वीक्षका वर्गांक मेगेला नमस्कारू. सीए सादर कार्यक्रमाक तुमक पुरा स्वागत. हा सीए आदर्शने आमगेलो टाजी सीए अनूप कामत असाची. हन्नी सीए फायनल एग्जाम अंतू नवंबर 2024 अंतू पास जाल्ले असाची. सीए अनूप कामत तुमका कार्यक्रमाक स्वागत आणि सीए जाल्ल्याक अभिनंदन. थँक यू. सो अनूप कामतालाक उल्लोच पोडा तांगेलोट्टो आम्ही संवाद कोर्च पोडा तांगेल एक सान किरु परिचय दिवचाक हांव इच पडतो. अनूप कामत उडपीच्या दी अनंत कृष्ण कामत आणि अनिता कामत हांगेला एकलो सुपुत्र. हांगेल स्कूलिंग लिटल रॉक इंडियन स्कूल ब्रह्मावर हांग जालेलें आसा. पदवी पूर्व शिक्षण पूर्ण प्रज्ञा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज उडुपींतू शिकिल आसाच्यानी. बीकॉम पदवी हांनी त्रिशा विद्या इवनिंग कॉलेज कटपाडींतू केलेलें आसा. हांनी सीए फाउंडेशन आणि सीए इंटरमिडिएट कोचिंग त्रिशा क्लासेस उडुपींतू घेतिल्ले आसा. हांगेल सीए फायनल स्टडीज हांनी सेल्फ स्टडी केलेलें आसा आणि आर्टिकलशिप हांनी उडपीच्या प्रतिष्ठित फर्म जावन आशिल्ला कामत अँड को चार्टर्ड अकाउंटंट्स हांग केलेलें आसा. हांगेल प्रिंसिपल सीए श्रीधर कामत हांगेल मार्गदर्शनांतू आनी आर्टिकलशिप केलेलें आसा. हांगेल एक विशेष साधन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हांनी प्रति एक लेवल सीएच्या एक अटेम्प्टार केलेलें आसा. आनीक एक म्हाका हेमे विशय कसो म्हळ्यार हांकां सीए फाउंडेशन आनी सीए इंटरमिडिएटांतू दोन्ही लेवलारी शिकयलेलें आसा. सो तशें अनुपाल गुर्तू म्हाका आयज कळचें न्हय. तांणी सीए जर्नी स्टार्ट करचे लागून अनुपाल गुर्तू म्हाका आसा. सो अनुप सीए जाल्ला, सीए फायनल्स केला मुगसिल्ला तुमी. रिजल्ट जावन 2 म्हयने जाला. कशी तुमगेला फीलिंग, हाव आर यू फीलिंग रायट नाव? कश तुका फील जाता एट द एंड ऑफ दिस जर्नी? Feeling was the mixed obviously. But CA was one of the dream for me to achieve, and now since the dream has come true, I have a lot of mixed emotions to express. जलरे एक खुशी आसा, म्हणजे पुरे जण खुशी आसा. म्हणजे घरान तो आना अम्माक म्हणजे रिलेटिव्स आहा पुरे जण एक साधन करून एक वजीला म्हणजे पुरे जण गोत्त आसा. सीए म्हळ्यार एक टॅग दिला पुरे जणांना, म्हणजे कष्टाचे कोर्स म्हणून एक इम्प्रेशन करून दवरला सोसायटीन. त्या कोर्स हांवें फर्स्ट अटेम्प्टान तू केलें म्हळ्यार पुरे जण खुश आसता. तुमगेला रिजल्ट येताना अनुभव कशें आशिल्ला? घरान तू रिएक्शन कशें आशिल्ला रिजल्टचा दिवस? रिजल्ट आमगेल्या पटी सुमार डिले जाल्ले. म्हळ्यार संजवाळ येता इवनिंग येता म्हणून तांणी 11 PM दिल्लें म्हणजे लास्टाक. सो एक एंग्जायटी आशिल्लें, एक फ्रस्ट्रेशन आशिल्लें की रिजल्ट केन्ना येता म्हणून. पुरे फ्रेंड्स पुरे निमगेत आशिल्ले टेक्स्ट करून नम्मा पुरे जण टेक्स्ट करता आशिल्ले. म्हळ्यार आमगेला आर्टिकलशीप आनी जाय न्ही, सो आर्टिकलशीपांत आशिल्लो जाल्यार तें रिफ्रेश करता आशिल्लें म्हणून मोबायल केन्ना येता म्हणून. मागीर फायनली तांणी 11 PM दिताना ऑलमोस्ट न्हिदोचे म्हूण आशिल्लें आमी पुरे आज येना म्हणून. मागीर 10:45 म्हणटान तांणी डिक्लेअर केलें की आत्ता येता 10 मिनिट्सान तूं. त्या ट्वीट पुरे पळोवन तेन्ना पळयताना एक पटी एक म्हळ्यार मायंड ब्लँक जाल्लें. म्हळ्यार आतां सक्सेसफूल वर्ड म्हणून केला तांणी पुढे पास आर फेल म्हणून आसता तशी. सो सक्सेसफूल दोन्ही पळोवन दोन्ही ग्रुप एका पटी जाले म्हणून सुमार खोशी जाले. नम्मा तेन्ना सांगलें एंड देअर रिएक्शन वॉज ऑल्सो व्हेरी हॅपी. सीए फायनल परीक्षा हा म्हळ्यार 10 जणांन बरयल्यारी एकल्यान पास जावची तसली परीक्षा. सो तांतू दोन्ही ग्रुप तुम्ही एक पटीक पास केला म्हणजे इट इज अ व्हेरी बिग अचिवमेंट, भारी हॉट साधन ता. सो तुमगेली दिनचर्या कशी आशिल्ला एग्जाम्सा प्रिपेअर करतना? हाऊ डीड यू गो अबाउट इट? वय सो म्हाका एक्चुअली म्हगेल CA फर्मांत एक्चुअली 6 months लीव मेळ्ळें टू स्टडी CA फ्रॉम May 24 to November 24. तशें जावन म्हगेल रुटीन कशें आशिल्लें म्हळ्यार आय डिवायडेड इट इंटू 9 to 10 hours एवरी डे रेग्युलरली कन्सिस्टंटली. सो तशें जावन सकाळी 8:30 तोल्यान 10 पासून एक सेशन, ताजे नंतर ब्रेक घेवन 12 पासून 2 पासून एक सेशन, ताजे नंतर एक 1.5 hour ब्रेक घेवन मागीर वापस 6 पासून एक सेशन, वापस 1 hour ब्रेक, देन टिल 10-10:30 रेग्युलरली करता आशिल्ला. सो ब्रेक टायमान एफेक्टिवली युटिलायज करूं
हांव म्हगेले फेवरेट टीव्ही शो एक 20 मिनिट्स पुरो पळयत आशिल्लें तें एक रिफ्रेशमेंट मायंडाक मागीर स्वल्प ऑनलायन चेस खेळत आशिल्लो सो दॅट म्हगेलें मायंड रिफ्रेश जावं म्हणून एंड आय वेंट ऑन लायक दॅट ऑन अ डेली रुटीन कन्सिस्टंटली बेसीस आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ದವರುಕ್ ಸಕಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಉಟ್ಟೋನು 6:30 to 7 एक योगा मेडिटेशन करता तशी वॉज माय डेली रुटीन. व्हेरी नाईस. दिवसू 8-10 घंटा वाजूच्या तवे 6 महिन्याक कंटिन्युअस जावन म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मस्ट कमेंडेबल ता. सो तेदन तुमकां थोडे ऑब्स्टिकल्स येतला थोडेची बाद येतला मेंटली एक्झॉस्ट जावचे 1-2-3 महिन्या नंतर मागीर तुम्ही कशी प्रेरण घेवन वापस शिकूंक बसता आशिल्लीची कशी तुमगेले एक मोटिवेशन खंय सोदीत आशिल्ली तुमी? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೂರೆ ಜನ ಗೊತ್ತಸ ಮಣರಿ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವಾಸ್ಟ್ ಮಣರಿ ಸುಮಾರು ವಜುಚ ಅಸ್ತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಮಣರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೈಮ್ ಮೇಳ್ನ ಮಂತಂದ್ ಮಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ आता आर्टिकलशिप 3 वर्स म्हाका कशिल्लें ओल्ड सिलेबस ಅಂತ बट स्टील आमी आर्टिकलशिप टायम आसतना फर्स्ट इयर सेकंड इयर ಅಂತೂ तितलो वजूचें जायना लास्ट इयर ಅಂತೂ सूर करचें टिपिकली वजूचें त्या एग्जाम लग येतना टेन्शन येवचें तशी जावन लास्ट इयर सूर करताना द प्रॉब्लम वॉज द सेम थिंग पोर्शन ह्यूज आशिल्लें त्या डेली पळयताना डेली कवर करताना ಸ್ವಲ್ಪ मायंड पुरे डिस्ट्रॅक्ट जावचें इतलो वाजूका म्हणून दिसचें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ पोर्शन उडगास केल्यावर जाता फुडलीचें सो द ओनली वे टू टॅकल इज म्हाका दिसलें की म्हगेलो ऑब्स्टॅकल्स म्हगेलो प्रेरणा म्हणून द रिजन बीइंग द तितलो वास्ट सिलेबस पळोवन म्हगेल्या मायंडान तें एक लेखिल्लें वापस हें वाजूचा न्ही जवून तशी आय वॉज लायक हें एक अटेम्प्टान जावपाचीच म्हणून सो दॅट हटार बसून वजिलें. तुगेला अभ्यासाची पद्धती कशी आशिल्ला कितले वेळा रिवायज केला थियरी कशी वाचित आशिल्लो प्रॅक्टिकल्स कशी वाचित आशिल्लो कसो स्ट्रॅटेजी आशिल्लो तुगेला? सो बेसिकली म्हळ्या वरी दॅट 6 months म्हाका आर्टिकलशिप ಅಂತೂ ಲೀವ್ मेळ्ळें सो हाऊ आय एफेक्टिवली युटिलायज्ड इट वॉज मोस्टली फर्स्ट मंथ दॅट इज मे मंथ ಅಂತೂ सेल्फ पेज मॉड्यूल आशिल्लें सो तें क्लियर जाल्लें तें वाजून सो जून तुन स्टार्ट करताना हांव एक्चुअली डायरेक्ट टॅक्स इंडायरेक्ट टॅक्स वचचें सूर केलें आनी म्हाका आर्टिकलशिप लीव येवचे फुडेंची हांव एक्चुली 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी रिवायज करून ऑलमोस्ट फिनिश करून आयिल्लो फ्रॉम ऑक्टोबर 23 टू नोव्हेंबर 24 ಅಂತೂ तें फिनान्शियल रिपोर्टिंग पेपर 1 आनी पेपर 2 सो बाय मे 24 त्या दोन म्हाका फिनिश जालेलें सो जून आनी जुलय ಅಂತ हांव डायरेक्ट टॅक्स आनी इंडायरेक्ट टॅक्स ಅಂತೂ फोकस केलें बाय ऑगस्ट म्हणताना ऑडिट लास्ट सब्जेक्ट दवरलेलो म्हणजे ते थियरी म्हणून लास्ट वजुया म्हणून उडगास आसून तो ऑगस्ट एंड म्हणताना एक पाटी पुरे जालेलें मागीर सप्टेंबरान रिवायज करूया म्हणल्यार वापस FR आनी AFM घेतिल्ले पेपर 1 आनी पेपर 2 सो दॅट तें वापस उडगास वता एक पाटी रिवायज करूया म्हणून एंड देन अदर सब्जेक्ट दॅट इज पेपर 4 एंड पेपर 5 वजिलेलें सो ऑल सब्जेक्ट एक टायम रिवायज केला मागीर लास्टाक एक पाटी मॉक टेस्ट बरोवन एग्जाम लग येताना एक पाटी एक 5 days आनी वापस ऑडिट रिवायज केलेलें म्हळ्यार सो दॅट मेमोरी वचा न्ही So audit 2 times and other all subject 1 time apart from first time reading. ओके सो पेपर ಅಂತೂ तुम डिटेल म्हणला बट खंयचे पेपर तुमकां कशी दिसता आशिल्लो CA फायनल ಅಂತೂ आनी कशी तुमी स्ट्रॅटेजी केला कसो माइंडसेट आशिल्लो त्या पेपरावर डील करूक? सो पुरे जन ऑडिट थियरी म्हणून डिफिकल्ट आसा पुरो करेक्ट सेम गोस विथ मी बट जाल्यार म्हाका मार्क्स पळोवन पुरे जन म्हाका सव पुरो की हो ऑडिट डिफिकल्ट कसला म्हणटा म्हूण कितले इंटर ಅಂತೂ 90 आनी फायनल आनी 70 बट स्टील आय क्लेम दॅट पेपर टू बी द डिफिकल्ट पेपर. Very nice. 90 marks in any CA level paper is, I think, achievement astala Gavantu, Udupi. In fact, Karnatakantu, I don't think many people have got more than 90 marks in intermediate, so 70 marks and finals. Must hot sadanta. So CA finals on today marks kelari. Tumi BCom CA O2 kelala. So जन म्हणटाची दोन कोर्स एकपटी करतना त्यावेळी CA O2 करतात तुम्ही कशी मॅनेज केलता दोन्ही कोर्स O2ची एक टाइम मॅनेजमेंट असो आणि एक माइंडसेट कशी शिफ्ट जाता आशिल्ला BCom CA BCom माइंडसेट कशी शिफ्ट करता आशिल्ली तुम्ही? सो म्हगेले आलोचने तांचे आशिल्ले पुरे जन बरी की 2 पायर दोनी नाका म्हळ्यार बुरच इल्ला वरी घरान ते तांची सांगिल्लो हांव CA मात करता BCom नाका म्हूण जाल्यार घरात सांगलो कुडले तांगेले रिएक्शन कसन म्हळ्यार एक ग्रॅज्युएशन एटलिस्ट आसो म्हूण आमगेलें हें एक कॉम्पिटेटिव्ह कोर्स करेक्ट इट इज नॉट अ सर्टिफाईड कोर्स म्हळ्यार ऑफकोर्स CA फायनल जाल्या नंतर सर्टिफिकेट मेळटा फाउंडेशन जाल्यार सर्टिफिकेट मेळटा बट टॅग घेवन जॉब सोदूचें जायना म्हूण एक मेंटॅलिटी आसता करेक्ट म्हाका पेरंट्साक जावं कोणाले जावं
ताका तांकां एक सेफाक एक ग्रॅज्युएशन जावका म्हणून तांणी म्हाका म्हणाले निमित्त हटार हांव ग्रॅज्युएशन केलेलें जाल्यार आतां दिसता ग्रॅज्युएशन केलेलें इज रियली हेल्पफूल एंड रियली युजफूल म्हणून. कशें म्हणारी वन एडवांटेज इज CA कोर्सा वट्ट तुमी कॉमर्सात कसं ग्रॅज्युएशन केलें लायक BCom फॉर एक्झाम्पल विच आय डीड तें तुमकां ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रिपिटेड सब्जेक्ट्स आसता सो एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालका म्हूण ना. सो इट कम्स अलॉंग विथ CA कोर्स म्हणून म्हणटा जस्ट दॅट तुमी एक कॉलेजा वचका अँड दॅट्स हाव आय मॅनेज दॅट हांव रेग्युलर कॉलेज त्रिशा विद्या इवनिंग कॉलेज ताका चूज केलेलें सो दॅट म्हाका आर्टिकलशीप टायमान क्लॅश जावं नेज्जे म्हणून आनी बट अदर पीपल हॅव ऑप्शन्स दॅट तांणी करस्पॉन्डन्साक वचचे आमकां ICL टाई अप आसा सुमार इन्स्टिट्यूट्स वट्ट टायम हांवें प्रिफर करेट ड्युरींग आर्टिकलशीप टायम दॅट इज ऑल्सो अ वॅलीड डिग्री सो तशी फ्लेक्सिबिलिटी करून वी कॅन डू BCom अलॉंग विथ द CA म्हणून आनी ग्रॅज्युएशन केल्यार एक एडवांटेज कसं म्हणल्यार CA जाल्या नंतर यू कॅन फर्दर स्टडी अँड गो फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट. आतां ICN म्हणला की आमगेलो कोर्स एक पोस्ट ग्रॅज्युएट एक पद्दती दिता तुमी ते कितले प्रॅक्टिकल एक्सेप्ट करता म्हणून म्हाका वतना सो तशें जावन एक सेक्युरिटी पर्पज अँड ऑल्सो फॉर फर्दर स्टडीज पर्पज ग्रॅज्युएशन केल्यार लायक म्हणून हांव म्हणटा अँड दॅट्स हाव आय परस्यूड BCom. आनी मॅनेज कशें म्हणारी म्हागेलें एक्चुली कॉलेज व्हेरी फ्लेक्सिबल इन अटेंडन्स पळय अशें म्हणून हांव थंय कोचिंग घेतिलें थंय इंटर केलेलें थंय एक्चुली डिग्री केलेलें सो दे नो द एफर्ट्स दॅट रिक्वायर्स फॉर द प्रोफेशन तशें जावन तांणी अटेंडन्सान पुरे कॉपरेट केला एग्जाम्सान पुरे कॉपरेट केला हेल्प केला अँड दॅट्स हाव आय वॉज एबल टू मॅनेज बोथ विथ द आर्टिकलशीप. राईट आता आर्टिकलशिप म्हणतना it makes the course very unique. एक blend of practical and theoretical course CA म्हणाल. So आर्टिकलशिपाच्या कसं सिग्निफिकन्स एक CA स्टुडंटा लायफान तो आणि आर्टिकलशिपात इट इज बेसिकली तुम्ही शिकेल बुकारी तुम्ही प्रॅक्टिकल करच्या म्हणताची सो त्या कितलं ऍक्च्युली बद्द आणि तुम्ही मॅनेज कशी केलं टाइम तुम्हाला इवन बिफोर यू गॉट स्टडी लिव्ह म्हणलं पुढेच तू 2 सब्जेक्ट फिनिश केलेला म्हणून सो कशी तू शिकतशील डेली ऑफिसा वट तू घरा वचून शिकततला मोटिवेशन कशें येतशील तुका. वही सो एग्जैक्टली आर्टिकलशिप म्हागेल्या हिसाब से इज अ गोल्डन फेस ऑफ CA स्टुडंट म्हणारे आत्ता तांणी ಸ್ವಲ್ಪ उणी केला सिलेबसान तो 2 वर्स केला बट स्टील आय बिलीव आय वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ 3 years प्रॅक्टिकल एक्सपोजर म्हणारे वॉट वी स्टडी इन इंटर आमी तें एक्चुली तें अप्लाय करूंक आर्टिकलशिपान तू कळता प्रॅक्टिकल वेळ कितले दुसरे आनी थियरी पुरो ऑडिटान वाजिलें कितले दुसऱ्या म्हणून आनी ऑफकोर्स प्रॅक्टिकल एक्सपोजरान तू तुमकां CA फायनलान म्हाका तांतू दिसलें व्हेरी हेल्पफूल जाला म्हणारे म्हागेलो फर्म एक्चुली डायवर्स स्पेशलायझेशन आशिल्लें म्हणारे एक स्पेसिफीक फिल्डान न्ही अकाउंटिंग असो ऑडिट असो टॅक्सेशन असो पुरण तें एक्सपोजर आशिल्ले निमित्त म्हाका CA फायनल वाजिताना डायरेक्ट टॅक्स जावं इनडायरेक्ट टॅक्स जावं ऑलरेडी गोत्त आशिल्लें म्हणून दिसता सो आमकां केन्ना एक सामकी गोत्त आसा म्हणून दिसल्यार वाजिताना इंट्रस्ट येता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ फेमिलियारिटी येता फॉर एक्झाम्पल आतां पेपर 2 AFM एडवान्स फायनान्शियल मॅनेजमेंट सांगता जाल्यार म्हागेल्या ऑफिसान तितलें तें नाशिल्लें म्हळ्यार कळना तें एक ಸ್ವಲ್ಪ डिफिकल्ट दिसता वाजिताना बाकी सब्जेक्ट सिन्स आर्टिकलशिपान ऑलरेडी आमी एनकावंटर केला सो तें एक फेमिलियारिटीन तू वाजिता इजी जाता म्हणून हांव दिसता अँड दॅट्स हाव आर्टिकलशिप हेल्प्स इन CA फायनल प्रिपरेशन्स. राईट CA फायनल प्रिपेअर करतना और फॉर दॅट मॅटर प्रत्येक हंतारी CAच्या ताजोन डिफिकल्टी असता ताजोन कष्ट म्हणून एक विषय येता सो CA फायनलाच्या मस्त हॉर्ड प्रॉब्लेम और कष्ट म्हणारी डेप्थ ऑफ द सिलेबस एकदम रिसर्च मेंटालिटी जावका केलो कडेन डायरेक्ट टॅक्स असो इनडायरेक्ट टॅक्स असो डेप्थार वचुका समज शिकोवका क्वेश्चन्स कशी येता एग्जामाक खंयतल्यान जाल्यार दिवूं पुरोवची सो तितले डेप्थार वचुका जाल्यार तितले फोकस जाय तितले पेशन्स जाय सो तुमकां तू ह्या सोशल मिडिया वर्ल्डान तू इतले डिस्ट्रॅक्शन्स असताना इतले पुरा डिस्ट्रॅक्शन्स असं प्रेशर क्रिएट करता सोशल मीडिया सो हाऊ डिड यू मॅनेज इट कशें मॅनेज केलें पुरा कसं माइंडसेट असेल तुगेला विथ रिगार्ड्स टू डीलिंग विथ डिस्ट्रॅक्शन्स. सो सोशल मिडिया ॲज तुम्ही म्हणाले दॅट CA फायनल हांव सेल्फ स्टडी केला अँड दॅट इज द वे आय डिड इट म्हळ्यार सोशल मिडियान यूट्यूब वॉज माय ओनली सोर्स ऑफ डुईंग सेल्फ स्टडी आनी कसं डाऊट असल्यार फ्रेंड्साले निमगोचे तशें हँडल केलें सो फॉर मी सोशल मिडिया म्हागेल्या एक्चुली CA फायनलाक एक वे ऑफ स्टडी म्हणून म्हणता सो तें म्हागेलें डिस्ट्रॅक्शन जायनी आनी स्ट्रेस ऑब्वियसली आय फील खंयचेय कोर्स जावं CA न्ही खंयचेय कोर्स जाल्यार एक ह्युमन स्ट्रेस आसताची आतां एग्जाम जाल्या नंतर मागीर जॉब सोदूचे प्रॅक्टीस करचे स्ट्रेस मागीर डिफरंट फेसीस ऑफ लायफ ऑफ मनशाल्यान तो डिफरंट स्ट्रेस येता
सो आमी एन्सिस्टर्स व्हडली म्हूण लेखता ती. सो त्या तितल्या म्हळ्यार यू हॅव टू लिव विथ इट म्हणचें. म्हळ्यार हांव ताकाची सकाळी 6:30 to 7 योगा मेडिटेशन करून ಸ್ವಲ್ಪ मायंड कंट्रोल करता आशिल्लो, थॉट्स कंट्रोल करता आशिल्लो. एंड दॅट्स हाव आय मॅनेज स्ट्रेस एंड सोशल मिडिया. आतां म्हागे हिसाब से केलो जेन्ना सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन म्हणून तांणी पुरे डिलीट करून बंद करून बसता ती. म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन आशिल्लें जाल्यार आय बिलीव दॅट डिलीट करून बंद करचे बदला म्हाका मायंड मागीर थंय वता. डिलीट केलें, ओ अकाउंट डिलीट केलें, तशी जावन हांव तें डिलीट करूं वचचें न्ही. ताजे ಒಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತ असता म्हणून आनी सोशल मिडिया ಸ್ವಲ್ಪ डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार तें एक लिजर टायम वरी जाता, स्ट्रेस बस्टर वरी जाता. एंड ऑफकोर्स एक्झाम लागी येता तेन्ना त्या पुरो टायम ऑटोमॅटीक डावन जाता आनी एक्झाम हवर्स वाजूच हवर्स चड जाता. आता ICA इन रिसेंटली CA सिलेबस थोडीशी चेंज केला. 8 पेपर असेल, 6 पेपर हाडला CA फायनलचा. सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स म्हणून 2 सब्जेक्ट केला. सो चेडवाल माता ताय कशी डील करचे, स्पेशली त्या सेल्फ बेस्ड मॉड्यूला कशी प्रिपेर करका, कितले प्रिपेर करका, आनी त्या नेक्स्ट आमी जॉबा वतना रेडी जावची तशी त्या प्रिपेर करका, एग्जामे पास जावका, प्लस 6 पेपर CA फायनलाचे थोडीशी सिलेबस चेंज जाला. तुमगे कसं ओपिनियन हाजे ಬಗ್ಗೆ, ओवरऑल नवो सिलेबसाचे ಬಗ್ಗೆ? म्हागे हिसाब से आमी दोन्ही ग्रुप बरे तेलांक ऍक्च्युअली एडवांटेज. म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सुमार पोर्शन डावन केला आनी एज यू रायटली सेड दॅट 2 पेपर पुढे डिस्क्रिप्टिव्ह आशिल्ले, कॉस्टिंग आनी लॉ. त्यात काणू MCQ 100% MCQ केला विथ नो नेगेटिव्ह मार्किंग आनी त्या केन्नाय आतां कंप्लीट करूं येता. म्हळ्यार ड्युरिंग आर्टिकलशीप कंप्लीट करूं येता, आफ्टर आर्टिकलशीप कंप्लीट करूं येता. बस एक्झाम बरोच पुढे कंप्लीट केला जाल्यार. एंड ताजे पासिंग पर्संटेज चड आसा, म्हळ्यार अराउंड 65-70% आसा. सो ताका तितले स्ट्रेस घेवचे नाका म्हणून हांव सजेस्ट करता. ICL एक मॅन्डेटरी कोर्स असता तो की व्हिडिओ लेक्चर्स पळोवपा म्हणून. त्या पळयल्यार आय फील इट इज सफिशियंट. ताजे नंतर 2-3 दीस एक चूर पळोवन, एक चूर ताजी रिवायज करून, ब्रशअप करून, रिव्हिजन व्हिडिओस असतात 10-15 आवर्साचे युट्यूबान, त्या पळोवन पळयल्यार पुरो म्हणून दिसता. आनी सीधा ताका फोकस करना अशी बाकी 6 पेपर फोकस करीत. इनफॅक्ट 6 न्ही, त्या लास्ट पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी आमचो पुराचे क्वेश्चन्स येता. ताजे बदला एफेक्टिव्ह स्टडी 5 पेपर्सान तूं फोकस करून वाजिल्यार पुरो म्हणून हांव सांगू इश्टपडटा. आता अनूप CA जाला, CA पुरा 3 लेवल तू एक अटेम्प्टारी क्लियर करून कॉन्फिडेंटली तुगेला CA स्टडीज मुगसिला. नेक्स्ट प्लॅन्स कसं ना, मुखारी काम, प्रॅक्टिस, मुखार आनी कसं नाही शिकू की कसं आलोचन असतो का? जनरली पुरे CA जाल्या नंतर म्हणतात देर इज ओनली 2 ऑप्शन म्हणून, जाल्यार जॉबा वच्चा, इंडस्ट्री वच्चा, न्ही जाल्यार प्रॅक्टीस करच्या. म्हाका ऍक्च्युअली इंट्रस्ट आशिल्लो म्हागेलें कसं नाही करया म्हणून, म्हळ्यार एक बिझनेस की कसं नाही. जाल्यार म्हागेलें बॅकग्रावंड बिझनेस बॅकग्रावंड न्ही. सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दॅट. म्हळ्यार पार्टनर सोदूका, म्हळ्यार रिसोर्स जावका, दुड्ड जावका, ऑफकोर्स आयडिया जावका, ताका पुरो टायम लागता. सो आय थॉट दॅट टू प्रोसीड फर्दर हांव फर्स्ट जॉबा वता, एक एक्सपिरियन्स घेता आनी ಸ್ವಲ್ಪ नेटवर्किंग करता, कॉन्टॅक्ट करता आनी मागीर फॉर फ्युचरान तूं MBA की कसं नाही कोर्स पळोवन ताजे नंतर एक म्हागेलें कसं नाही करया म्हणून एक आयडिया आसा सद्याक. आनी फ्युचर CA जातल्यांक आय डेफिनेटली वॉन्ट टू से दॅट की इफ दे हॅव चोजन दीस कोर्स इट इज द बेस्ट कोर्स. म्हळ्यार इट इज द मोस्ट इकॉनॉमिकल कोर्स. करेक्ट. कसं म्हळ्यार इनपुट मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम आहे कोर्स आनी आउटपुट मॅक्सिमम. म्हळ्यार एक पाटी CA जाल्या नंतर इट ओपन डोर्स फॉर एन नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हळ्यार आमकां अकाउंट्स असो, फिनान्स असो, टॅक्सेशन असो, सुमार ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. CA जाल्या नंतर एक स्पेशलायझेशन घेतल्यार जालें. म्हळ्यार खंयचे एक फील्ड, खंयचे एक कोर्स करून ताजे नंतर विंगड कोर्स आसता तशें म्हूण न्ही. चार्टर्ड फायनान्शियल एनालिस्ट म्हणून एक कोर्स आसा आनी आमगेले MS MBA रेप्युटेड कॉलेजेसान केल्यार जाल्यार दे कॉस्ट अ लॉट, अराउंड 20 lakhs 30 lakhs जावका चीज पडटा. त्या कंपेर केल्यार CA इज द बेस्ट कोर्स म्हणून म्हणटा. कोण ऑलरेडी हे कोर्स चूज केला दे आर वेल विदिन दीस एंड दे कॅन कंटिन्यू देअर जर्नी इन दीस. कोण चूज करू आनी लेक्ता सांती हू इज इन कॉमर्स बॅकग्राउंड, आय सजेस्ट देम दिस इज वन ऑफ द बाय फार बेस्ट कोर्स. तांकां आलोचन करना अशी करूं येता. ऑफकोर्स चॅलेंजेस पुरे कडेन आसा, खंयचे प्रोफेशन गेल्यार चॅलेंजेस आसताचीच. तशें म्हणून CA डिफिकल्ट म्हणलें कोण बसना. आतां सुमार जण करता सांती, सो यू कॅन गो विथ दिस कोर्स म्हणून म्हणटा. धन्यवाद अनूप, तुमी आमगेलो हांगा येवन स्टुडियोक येवन तुमगेला स्टोरी सांगला, तुमगे मोटिवेट केला. आय एम शुअर मस्त चेडू 16-17 वर्सां चेडू कोण पळयता की तांकां पुरा मोटिवेशन मेळटा. आनी धन्यवाद दत्ता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स वापस आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. सो आतां हे प्लॅटफॉर्म
दिलेल्याक धन्यवाद म्हणू इष्टपडता. फर्स्ट धन्यवाद हांव विश्व कोंकणी केंद्राक म्हणू इष्टपडता. बिकॉज तांणी म्हाका हें प्लॅटफॉर्म दिलेल्याक आनी म्हाका CA जर्नी एक्सप्लेन केलेल्याक म्हाका एक मार्गदर्शन आनी एक प्लॅटफॉर्म दिल्लें. सेकंड ऑफ ऑल हांव धन्यवाद म्हणू पडटा आज म्हगेले होस्ट CA आदर्श नायक. थर्ड हांव धन्यवाद म्हगेले आन आनी अम्माक सांगू पडटा आनी म्हगेले प्रिंसिपल CA श्रीधर कामत आनी थंय आशिल्ले दोनी पार्टनर तांगेलो आनू CA नरसिंह कामत आनी CA विष्णू आचार्याक आनी म्हगेले थंय आशिल्ले पुरे कलिग्जाक एक धन्यवाद सांगचा इष्टपडटा. आनी लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हगेले फ्रेंड्साक हांव धन्यवाद सांगू इष्टपडटा. इतले वेळ आमगेलो आशिल्ल्याक आनी CA साधक कार्यक्रम पळयतल्याक सगळे वीक्षक वर्गाक म्हगेले धन्यवाद. ह्या व्हिडिओ लाईक कराची, विश्व कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब कराची म्हूण सांगतोची. थँक्यू.